नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया किल्लाची भाजी। ही हांवें किल्लाची भाजी शिनून घेतल्या, अशी हांवें बारीक शिनून घेतल्या। भाजी हांवें राती शिनून घेतिल्ली, रातभर उदकान घालून दवरल्या। उदकान घालून दवरली म्हणटकच ताजो कडवटपणा कमी जाता, ताका लागून उदकान घालून दवरपाक जाय। आता आमकां 2-3 वेळा उदकांनी धुवन घेवपाक जाय। भाजी धुता आसतना बरी अशी मुड्डून घेवन धुवपाक जाय। भाजी हांवें 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतली, तातूंतले उदक सगळें निसतून घेतले। भाजयेक घालपाक हांवें थोडेशे वाटाणे घेतल्या, 1 वाटी वाटाणे घेतल्या आनी हे वाटाणे हांवें राती भिजत घालून दवरलेले। आता आमकां भाजी शिजोवन घेवपाक जाय। भाजी हांवें कुकरान घातल्या, कुकरान घालून आमकां 2-3 शिटी काडून घेवपाक जाय। किल्ल शिजपाक मातसो खूब वेळ लागता, ताका लागून हांव कुकरान शिजोवन घेता। भाजी हांवें कुकरान घातल्या, तातूंत हांव थोडें उदक घालता। कुकरान लावन 2-3 शिटी काडून घेता। मागीर तातूंत आमी चणे घालुया। चणे आनी किल्ल बरोबर घातलो जाल्यार चणे खूब शिजता, ताका लागून पयलीं आमी किल्ल शिजोवन घेवया। कुकराची हांवें 3 शिटी काडून घेतली, तातूंतली वाफ गेली। आता हांव तातूंत वाटाणे घालता। चणे घातल्यानंतर आता परत 1 शिटी काडून घेवया। वाटण करपाक थोडोसो मसालो भाजुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांव 6 मिरसांगो घालता। मिरसांगो घेता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे थोड्यो कमी जास्त करात। मिरसांगो आमकां मातश्यो भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या, लो फ्लेमीचेर आमकां भाजून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता 1 चमचो सुकी कोथमीर, 6 लवंग घालता, 6 मिरी घालता, थोडीशी तिखी, चक्री फूल थोडेशे आनी जाळफळ। हो मसालो आमकां मातसो रोस्ट करून घेवपाक जाय, चड भाजपाक जायना, मातसो भाजून घेवपाक जाय। आता मसालो भाजून जालो, हांव काडून घेता। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता, 1 कांदो हांवें उबो चिरून घेतला तो घालता। कांदो आमकां मातसो भाजून घेवपाक जाय, चड भाजून घेवपाचो ना, ब्रावन जाई पर्यंत भाजपाक जायना, मातसो भाजून घेवपाक जाय। कांदो भाजून जालो, तातूंत हांव सोय घालता। हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, ती घालता। सोय आमकां मातशी भाजून घेवपाक जाय, 1 मिनिटभर परतिल्यार पुरो। ही सोय आतां आमकां थंड करून घेवपाक जाय। तातूंत हो मसालो घालपाक जाय आनी मिक्सरान बारीक वांटून घेवपाक जाय। कुकरान शिजोवन घेतिल्लो किल्ल आनी चणे हांव दुसऱ्या आयदनान काडून घेता। आता घालुया कांदो, 1 कांदो हांवें बारीक चिरून घेतला तो घालता। ही हांवें थोडीशी पणसाची भिकणां घेतल्या, ती घालता। तुमचे कडेन पणसाची भिकणां ना जाल्यार स्किप केल्यार जाता। मिक्स करून घेवया। आता झाकण घालून कांदो आनी भिकणां शिजोवन घेवया। आता पळोवया कांदो शिजलो जाल्यार। भाजी शिजता आसतना 1 वेळ मदीं हांवें दवळून घेतिल्ली। आता तातूंत घालुया ग्राइंड केल्या ती मिरसांग, थोडेशे उदक घालता। तुमकां जितली दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। मिक्स करून घेवया। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, चवी पुरते मीठ। मीठ घातल्यानंतर मिक्स करून घेवया। आता बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। किल्लाची भाजी शिजपाक मातसो वेळ लागता आनी मातशी कुरकुरीत अशी उरता। तातूंत हांव घालता 2 सोलां, 1 चमचो गोड घालता। मिक्स करून घेवया। आता भाजयेक बरो खतखतो येवपाक लागला। मस्त अशी किल्लाची भाजी, सामकी रुचीक,
खूप टेस्टी लागता. अशी किल्लाची भाजी पावसातली वर्सांतल्यान एक वेळा तरी खावपाकच जाय. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरे करू.